सद्भक्तवृंद कलिकल्मषनाशनाय संदर्शनेन परिपावयितुं दयालो ज्ञानाभयप्रद विभो बदरी निवास श्री बादरायण हरी तव सुप्रभातम. सद्भक्तवृंद कलिकल्मषनाशनाय. कलिकल्मष म्हणून सांगला हांतो कसन जाव का ते नाक दिसता, कसन नाका ते जाव का दिसता. तें देखून घेवन सद्भक्तवृंद कोण की भक्तवृंद म्हणून आसा ती तांकां कळ्ळी लागूनच संदर्शनेन परिपावयितुं दयालो. तो दर्शन देव का समोर तुका पडत तशें का कसल्या दर्शन देवा पडत कसल्याक तो पवित्रो परम पवित्र तो ताका पळयला रे आम्ही परिपाव येतून आम्ही पवित्र जाता ती. ज्ञानाभयप्रद विभो बदरी निवास. देवान आनी खोडदास पण सांगलें ज्ञान आनी अभय हे दोन्ही दिवत तसले देव तूं. ते एक स्वरुपान तूं वेदव्यासूय ज्ञान दितलो देव. तें देखून तुवें ज्ञान आनी अभय आमकां भंय नासलें तशें करून घे. ज्ञानाभयप्रद विभो बदरी निवास. बदरी ग्रामांत असेल तसले देवा तुवें जागृत जावं का.